teri ara la ra ba 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 Shikara ba bara ba. bara 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 Teri bara bara teri bara. teri adi 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 Shikara bara ara bara bara teri bara 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 teri bara. teri 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 ya bara 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 Shikara bara bara bara. bara 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 Teri bara. ya Ba ba teri ba ba chikeri ba. teri 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 adi adi Bandita. adi ya bara Shikara bara bara ya bara la bara la bara la bara la. bara bara. Ba ba Teri ba ya ba 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 ba. taru kara shikeri keri Shikara keri bara ka bara ba bara ba bara ba bara. ba ba la hara tikiri ara la ra. Riya ba Shikara ba bara ba ba bara ba bara ba bara. ba ba ru Ba ba shikeri ba teri ba ba teri ba teri ba teri ba. teri ya bari bari Shikara bari bara bari. bara 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 bara. Ba Teri ya ba bara ba. kara shikeri Shikara teri bara teri teri bara ba teri ba teri ba teri ba ba teri ba teri ba teri ba teri ba. teri 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 Shikara teri bara bara bara. adi 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 adi. Shikara bara bara bara. Bariya ba 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 ba. Praise the Rudariya Lord, bari kara brother. shikeri ara la ra. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. लाईव्ह स्टार्ट केला तो स्टार्टिंग प्रेयर करणं स्टार्ट कर ब्रदर. ओके. वगळा बापा तर काम तुका दिता बापा या वर्त्या दिसापासून बापा आणि या वर्त्या घडये बापा बापा तुझ्या प्रेझेन्सर आम्ही प्रत्येक हजर जाल्या बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आम्ही हे झूम मिटिंगांत आम्ही सर्वांय सांगाता मेळ्ळ्या तुझे बसवण्यो कितें सांगतात आनी तुझ्या सवे आमी प्रत्येक सांगातपणांत रावून तूं कितें आमकां सांगोंक आशेताय तें तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे बापा तूं आमकां सांगताय बापा. बापा त्या खातीर हांव संपूर्ण रितीन म्हजी जीब म्हजें तोंड आनी म्हाकाच हांव तुका समर्पितां बापा. बापा कितें उलोवंक आसा तें तूं सांग बापा तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे. बापा आमकां सर्वांक तुवें हांगा सांगाता हाडल्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमकां तुजी उतरां मात्र आनी तुज्यो बसवण्यो मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकतात. आनी आमकां कितेंच संवसारी संगती आमकां त्यो जैत दिनात बदलाक ते आमकां आनीकी नकारात्मक संवसाराक व्हरतात. पूण तुजें उतर आनी तुजो आत्मो आमकां धैर्य दिता. तुजे सवें रावूंक तुज्या नितीवंतपणांत रावूंक तो आमकां कुमक करता बापा. बापा तुज्या पुता मारिफात आमकां पाटी तुवें जोडून दिल्लो तो संबंद आमी सदां काल तो आमी अनुभव करन तुज्या सांगातपणांत जियोंक तूं आमकां उलो दिताय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. जेजू तुवें म्हजे खातीर मनीस जावन येवन संवसारांत म्हजे बरी मनीस जावन तुवें म्हाका बापाची खुशी कितें म्हणून तुवें समजयल्ल्याक आनी ताचे प्रमाणे चलच्याक तुवें उलो दिल्ल्याक तुका अर्गां दिता बापा. पयले आमी नाना तरी आमी संवसाराच्या संगतींत पडोन आमी तुजे तावन पयस आसल्या जाल्यार बापा तूं आमकां राखून तासलोय. पळय बापा आज आमकां त्यो अवकाश तुज्या पुता मारिफात तुवें जोडून दिल्ल्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमकां तुवें परतून एक मजतदार तुवें आमकां दिलाय बापा आनी तो मजतदार तुजे सवें रावोंक आनी तुज्या सांगातपणांत आमकां रावोंक तो आदार दिता बापा. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, brother. ऐकता गे? ऐकता brother. ओके ओके. आमी गणान 23:19 काडया. स्क्रीन शेअर जाता गे? ना ब्रदर. रेखा सिस्टर वाचताय की बायबल?
मोबाईल एक मिनिट ओके सिस्टर वाचता. वय ट्राय कर पळयता. गणन ब्रदर गणन. गणन 23:19. ओके वाजू. वाच सिस्टर. फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय. मन बदलूंक तो मनशा सैंबाचो न्हय. जें कितें तो सांगता तें तो करता. जें कितें तो भासयता तें तो पाळता. प्रेज गॉड सिस्टर. Yes. आता आमकां देवान हर एक ताच्यो बसोवण्यो दिल्यात. आमी पोरनो सल्लो जावंक पुरो नव्या सल्ल्यांती आमकां जेजू मारिफात हर एक आमकां त्यो बसवण्यो आमचे खातीर त्यो दिल्या. आनी संपूर्ण रितीन त्यो बसोवण्यो जेजू क्रिस्ता थंय कशे संपूर्ण जाल्यो तशेंच त्यो आमचे थंय संपूर्ण जावंक देव आमकां आपोवणें दिलां. देवान आमकां आपोवणें दिलां. प्रेज गॉड. त्या खातीर देवान कितें आमकां बसोवण्यो दिल्यात त्यो बसोवण्यो फाटीं काडिना वा त्यो बसोवण्यो जायना म्हणून ना. त्या खातीर गणनांत क्लियरली म्हणटा फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशा सैमाचे आमी सबार संगती आमी संवसारांत जियेतना आमकां कितें आमकां दोळ्यांक दिसता कितें आमकां तें मतीक टच जाता आनी कितें आमकां तें अनुभव करूंक मेळटा फिजिकली तें आमी करूंक पयलें वेता. कित्याक देवाच्यो हर एक बसोवण्यो जावन आसात त्यो आत्मीकपणाच्यो. ते आत्मीकपण केदाळा आमी आत्मीकपणांत आमी जियोंक सुरू करता ते दाळा आमच्यो त्यो बसोवण्यो आमचे थंय मॅनिफेस्ट जातात आनी त्यो आमकां अनुभव करूंक मेळटात. पूण केदाळा आमी त्यो भावार्था वरवीं आमी केदाळा आमी जियेता आनी केदाळा आमी नितीवंतपण जोडटा. ते दाळा मात्र हें साध्य जाता. भावार्थ कितें म्हणून समजल्यार मात्र तें आमकां साध्य जाता. त्या खातीर भावार्थ म्हळ्यार आमकां त्या दिसांतल्या संगती विशयांत आमकां आसची खात्री 100% तें. कित्याक म्हळ्यार तें आमकां दोळ्यांक दिसना पूण आमकां कितें तें बसवण्या मारिफात दिलां तें 100% आमचे थंय तें कार्य करता. केदाळा आमी भावार्था वरवीं आमी देवाच्या सांगातपणांत आमी नितीवंतपण जोडटा. रोमन्स 5:1 घालया सिस्टर. ओके ब्रदर. ओके वाजू. या वाच सिस्टर. प्रेज. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. प्रेज गॉड. तरी पळया आमी शांतीन जियेचे जाल्यार आमी फर्स्ट स्टेपच काडूंक आसा भावार्थ. ते भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. नितीवंतपण म्हळ्यार गोत्त आसा की नितीवंतपण म्हळ्यार प्रेज गॉड. कोणी सांगशात की नितीवंतपण म्हळ्यार कितें?
देवासमोर आम्ही समाज रावचे काही चुकीचे मनोभाव नासतना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. देवा सवे आम्ही समासां रावचे. पूण देवा सवे आम्ही समासां रावचे जाल्यार ताका आमचो भावार्थ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. भावार्था वरवीं मात्र आम्ही ते करूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थच आमचे फाउंडेशन जावन आसा. एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार जेकब 2 काडयामे 2:21 आमकां थंय कळटा भावार्था वरवीं अब्राहमान कितें केलें म्हणून. जेकब जेकब 2:21-22. जेकब ब्रदर 2:21. जेकबाचें पत्र 2. ओके. जेकबाचें पत्र मेळ्ळें सिस्टर. प्रेज गॉड. ना करता एक मिनिट. जाकोबाचें पत्र 2. जाकोबाचें पत्र 2. ओके 2 अंत 21. ओके 22 ही वसीचे मागीर. ओके ओके ओके. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नीतिवंत जाल्लो न्हय. जाल्लो न्हय म्हणून क्वेश्चन आसा थंय. हय क्वेश्चन मार्क आसा. म्हळ्यार आमकां विचारता अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नीतिवंत जाल्लो न्हय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार अब्राहमाक ताका भुरगें जावचे ना म्हणल्या स्थितीर ताचें चिंताप आसलें. केदाळा देवान ताका तुका हांव तुजोच एक वरिस्तार दिता म्हणून ताका सांगलें. ते दाळा ताका ती बसवणी ताका ताच्या उतर प्रायर मेळिल्ली 75 years मेळिल्ली. पूण ताका तें भुरगें जाल्लें 99 years म्हळ्यार एक 25 years गॅप आसलें 24 to 25. पूण तितल्या वेळान ताका तें भुरगें जाल्लें. आतां देवान ताका बली भेटोवंक विचारल्या टायमार तो कितलो थिरासानेन रावलो म्हणून आमी हांगा पळोवची बारीक गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां कितेंय आमी देवा कडेन आमी कितें आमी होप म्हळ्यार आमी कितें बरवसो दवरता आनी तें आमकां देवा तावन केदाळा मेळटा आनी तें केदाळा आमी देव आमचे तावन पाटी विचारता वा आमच्याच लायफांत आमी पळोवचें जाल्यार आमकां ती मेळिल्ली वस्तू आमचे तावन केदाळा ती आमी वगडायता नाजाल्यार आमी वगडावच्या स्थितीक पावता. केदाळा आमकां कशें आमकां दुखता वा आमी कितें आमी केदाळा कशें रिएक्ट करता तें आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी केदाळा आमी भावार्थान देवा सवें आसता ते दाळा आमकां आमी सांगोंक शकता देवाचें काम तें. तेच मापान अब्राहमान कितेंच सवाल करिनासतना ताणें आपल्या एकल्याच पुताक तो
ताका बली भेटोवंक ताणें निश्चय केलो. आमी वाचता थंय ताच्या इवन ताच्या फॅमिलीन ती ताणें तें सांगूंक नासलें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमी खंयची आमचे थंय आमकां डिफिकल्ट टायम येता, कश्टांचो टायम म्हणलो येताना आमी कशें ताका रेस्पॉन्ड करता वा रिएक्ट करता. आतां आमचे थंय आमी देवा वयर 100% आमी आमचो भावार्थ दवरला जाल्यार आमकां तें कितेंच भोगना. कित्याक म्हळ्यार आमचो संपूर्ण रितीचो आमचे देवा सोवें आमी जियेता. जेजू क्रिस्तान कितें आमकां ती वाट दाखयल्या, कितें आमकां सांगलां, त्या प्रमाणे आमी देवा थंय एकवटल्यान आमकां कितेंच कश्ट म्हणून भोगना. त्या खातीर थंय म्हणटा अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्हय म्हूण. त्या खातीर आमी हर एक केदाळा आमी भावार्था वरवीं कितें आमी करणी करता त्या दाळा आमी नितीवंतपण जोडता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. समजलें गे? येस ब्रदर. कितें डाऊट आसा गे? ना ब्रदर. ओके. आता 22nd वाचया आमी. ओके. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुमकां दिसता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. अशें करण्या वरवीं केदाळा आमी ती करणी आमी करता. भावार्थान बरयल्लो मनीस आमी ते संपूर्ण केदाळा आमी ती करणी करता ते दाळा ते संपूर्ण जाता. भावार्थ संपूर्ण जाता. नाजाल्यार आमी भावार्थ म्हणटा आमच्यो करण्यो दुसऱ्यो आसा जाल्यार आमी देव कितें चिंतता आनी देवाच्या बसवण्या प्रमाणे आमच्यो करण्यो नात ते दाळा आमी ते संपूर्णता जोडिना. त्या खातीर अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें आमकां दिसता. आमकां त्यो करण्यो करतना आमकां कश्ट जावंक पुरो. आमकां भावार्थन ओके आमचे आतां एग्जाम्पल आमकां कितेंय कश्ट येतात त्या कश्टा टायमार आमचे कशें आसता, आमचे उलोवणे कशें आसता, आमचे एक्शनां कशीं आसतात ताचे वयर हुंदोन आमचे थंय तो भावार्थ संपूर्ण जाता. आमी जावंक पुरो आमकां देवान कितें आतां सबार थोड्यांनी सांगचें आयकलां हांवें म्हाका दिल्ले देवान कश्ट हांवें सोंसिचे न्हय म्हूण. पूण देव आमकां बिलकुल कश्ट दिना. आमचो देव आमकां कश्ट दिवचो देव न्हय. देव आमकां कश्ट दिवचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमचे बरीत ताणें मनीस जावन संवसाराक धाडन संपूर्ण ताणें आमचे खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसून आमकां तें संपूर्णचें जिवीत ताणें जोडून दिलां. आमकां कश्ट दिवचे जाल्यार तेत कश्टांनी लोक आसूं दी म्हणून देव वगो रावतालो. पूण आमचो देव तसो न्हय. आमचो देव ताच्या भुरग्यांक कितें जायजें कितेंच लुकसाण जायनासतना ताका देवा आमी सगळ्यांनी देवा थंय आमी फाटीं येचें
ताचे येवजण जावन आसा आणि संपूर्णचे जिवीत आम्ही ह्या संवसारांत अनुभव करचे जावन आसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सिस्टर रोमन्स 4:13 काढया. ओके, रोमन्स 13. ओके. ब्रदर, हा वाचा सिस्टर. संसार तांचे दायज करून दितलो म्हण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततीक भास दिली. पूण देवान ताका भासवणी केल्ली. अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय, बगर भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. प्रेज गॉड. पळय आता संसार तांचे दायज करून दितलो म्हणून देवान अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक, देवान खाली अब्राहमाक म्हणून सांगोना, ताची संतत आमी ताची संतत जाल्ल्यान ते आमकांय सेम तेंत आमकां ताणें प्रॉमिस केल्लें. त्या खातीर आमी चिंतचे नाका खाली ते अब्राहमाक मात्र म्हणून. त्या खातीर आमच्या नंतरी आनी कितें ते मनशाकुळ आसा संपूर्ण रितीन ते अनुभव करच्या खातीर ताणें देवान ती भास दिली. पूण देवान ताका बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्हय. आमी सबार पोटी चिंताव हांवें तशें केल्यार, हांवें अशें केल्यार, हांवें म्हज्या बळान हांवें मागणें केलें आनी हांव थंय गेलो, हांव हांगा गेलो आनी हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें आनी हांवें जोडलें म्हणून. ते बिलकुल न्हय. केदाळा आमी नियमशास्त्राकाल आमी कितेंय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र आमकां गुन्यांवकार करता. त्या खातीर जेजू आयिल्लो, जेजू येवन ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं ताणें आमकां ती कृपेन आमकां संपूर्णता जोडून दिली. त्या खातीर कोणेय चिंतचे नाका हांव तशें केल्यार, हांव अशें केल्यार हांव देवाक मानवतां आनी देव म्हाका इसारलें दिता म्हणून. आमकां हर एक देवान तें बसवणी दिल्ली आमकां आमचे वयर होंदोन आसा. ती बसवणी आमचे थंय ती मॅनिफेस्ट जावच्याक. त्या खातीर आमकां प्रत्येक जेजूच्या उपरांत आमकां एक मजतदारी ताणें दिला. केदाळा आमी आमचो मजतदार आमचे सांगाता आसता आनी आमी देवाच्या संबंधांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी केदाळा आसता. तेदाळा आमकां देवाच्यो हर एक बसवण्यो आमचे थंय जारी जातात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. 14 was सिस्टर. कित्याक नियमशास्त्राखाल जियेतले मात्र बसयलेल्या दायजाक वारिसदार जातात जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हण जालें. देवाची भासवणी व्यर्थ म्हण जाली. प्रेज गॉड. पळय हांगा क्लियर सांगता कित्याक नियमशास्त्राकाल जियेतल्या मात्र बसयल्ल्या दायजाक वारिसदार जातात जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हण जालें. तेदाळा आमी कितें देवाची बसवणी आसा ती व्यर्थत म्हण जाली. देवाचें उतर हांगा क्लियर म्हणटा. त्या खातीर आमी
संपूर्ण केदळाय आमी आमचे जिवीत जियेतना आमी भावार्थाक फर्स्ट आमचे एक फाउंडेशन दिचे. त्या फाउंडेशना वयर आमी आमचे जिवीत बांदून हाडल्यार तेदळा आमकां कितेंच उणें जायना. कित्याक हर एक बसवण्यो आमचे थंय जारी जावंक देव खुशी व्हरता. 15 वस्ताद Okay. Yes. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा, पूण जर नियमशास्त्रच ना तर तें मोडचो संदर्भच ना. प्रेज गॉड. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा. कित्याक म्हळ्यार खंयचोय मनीस नियमशास्त्र पाळन ताचे तो संपूर्णयेत पावुल्लो ना. त्या खातीरच देवाचें प्लॅन जाल्लें. देवान ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडन जेजू क्रिस्त मार्फत ती कृपा आमकां ताणें प्रकट केली. त्या खातीर हर एक आमी आतां ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमी चलाजे आनी आमी ती कृपे वरवीं मात्र आमचे जिवीत आमचे संबंध देवातय आमी जोडूंक जाता. आमी करच्या खंयच्याय कार्यांनी न्हय, हांवें कितेंय देवा कडेन म्हजो संबंध बरो आसा म्हणून हांव चिंतून नियमशास्त्रा प्रमाणे हांव वसान जाल्यार हांव खंडीत तें जोडूंक जायना. त्या खातीर नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा म्हणटा. नियमशास्त्रा वयर देव आदल्या ओल्ड टेस्टामेंटांत आमकां नियमशास्त्रा वयरच आसलें, पूण केदळा जेजू संवसारी आयलो ताचे उपरांत आमकां कृपेतावन आमकां देवाचो जेजू क्रिस्ता मार्फत आमचो तो एकवट जाला. प्रेज गॉड. Praise God. रोमन्स 4:17 काडया सिस्टर. Romans 4:17. थंय मुखार आसा. ओके. अशें पवित्र पुस्तकीन बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून बासावणी नीज जावंक जाय. प्रेज गॉड. ओके. अशें पवित्र पुस्तकच बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमता. वय गे आ देवाचे Yes. आसा गे. हांव पळय करेक्ट पळय हांव कितें वाचता तें तुमी चिंतून आयका. अशें पवित्र पुस्तक बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगांचो बाप नेमता. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नासलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून बसवणी नीज जावंक जाय. हांवें वाचलें समाज गी ना ब्रदर. ना. खंय चुकलो? नेमता. पळया देवाची बसवणी पयलेच ती संपूर्ण. केदाळ देवाची बसवणी ते देव कितें सांगता पळय ते 100% तो ते जाता. त्या खातीरच आमी बसवण्या वयर आमी आमचें मन दवरिना. आमी आमचे संवसारी रितीन आमचें मन दवरता जाल्यार आमी बसवण्याचो तो पुर्त रितीन आमी तो देवान कितें तो गॉड काइंड ऑफ रिजल्ट्स आसा पळय ते आमकां अनुभव करूंक जायना.
त्या खातीर पहिल्यांत कित्याक सभार बसोन अशांत आसा हांवें तुका जायत्या जाणांक असो बाप नेमला म्हणटा नेमता म्हणून ना नेमला ते दळात हांवूच ते दळा सांगतलां ते दळाच वयर जाला पूण आमचे वयर आसा केदाळा आमी देवाच्यो बसवण्यो आमच्यो कर्णकान घेता आनी त्या प्रमाणे आमचे चिंता बदलिता आनी केदाळा आमी चिंता बदलून आमचे जिवीत बदलता केदाळा आमचे थंय त्यो बसवण्यो संपूर्ण जातात. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. आता आमकां आनी एक सांगचें जाल्यार आमकां संवसारांत जियेतना आमकां कितेंय आतां इवन एग्जाम्पल एक आमी कितेंय आतां हुशार ना आमी हॉस्पिटलाक वेता आनी थंय डॉक्टराचो रिपोर्ट येता तो रिपोर्ट आमी पळयल्ले कुडले आमकां कितें जाता एका टायपाची भिरांत येता. भिरांत येवन आमी कितें करता देवाच्यो बसवण्यो आमी त्यो त्या टायमार उगडासी करिना आनी त्या टायमार आमकां कितें कितें गोत्त आसा जाल्यार देवाचे आमी संवसारी संगतींत पयल्लें काम करूंक वेता. केदाळा आमी संवसारी संगतींत काम करूंक वेता ते दाळा आमचे थंय देवाच्यो बसवण्यो वयर आमी थीर रावनासतना आमी आमकां मेळचें बरेपण आमी होगडायता. फर्स्ट स्टेपच आमकां कितें ते आमी आमकां ते रिपोर्ट्स पळोवन कितें ते रिपोर्ट्स ते फॅक्ट तातूंत कांय येना कितें आसा ते रिपोर्ट्स आसात पूण आमी केदाळा आमी देवाचें उतर जावन आसा तें सत. देवाचें उतर म्हणटा 1 Peter 2:21-24 म्हणटा जेजूच्या गया वरवीं हांव बरो जाला पूण म्हाका केदाळा हांव तें म्हज्या फिजिकल हातूंत म्हाका दिसता वा रिपोर्ट म्हजो दिसता ते दाळा हांव त्या रिपोर्टा वयर ध्यान मन दवरता जाल्यार देवाची बसवणी हांव त्यो म्हजे थंय हांव जारी करूंक हांव तूं आडखळ करनासा. कित्याक आमकां फर्स्ट स्टेपच येवचें ते दाळा फियर. त्या खातीर जेनेसीस 15:1 म्हणटा काडटाय गे सिस्टर. ओके ओके ब्रदर. 15:1 ओके. या घडीता उपरांत सर्वेस्वराचें उतर अब्रामाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. प्रेज गॉड. Praise God. कितें सांगता कितेंय आमचे थंय आसा जाल्यार कली घडीत जावंक पुरो तें जावंक पुरो पूण आमकां देव फर्स्ट स्टेपच म्हणटा भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें वाचलें अब्राम न्हय ह्यो ताच्या पुरो संततीक दिल्ल्यो त्या खातीर आमी ती संतत जावन ती बसवणी आमचे थंय जाता. त्या खातीर कितें अब्राहमाक सांगलां तेंच आमचे थंय तो देव आमकां सांगता भियेनाका, हांव तुजी ढाल, हांव तुजें प्रोटेक्शन. हर एका संगतींत आमकां फर्स्ट स्टेपच येवचें फियर. बे म्हळ्यार तो एक खोटो स्पिरीट. त्या खातीर आमी भियाक आमचे थंय काम करूंक आमी सोडून वचो. फर्स्ट स्टेपच आमी आमचे तावन तें बे आमचे थंय काम करिनातले बरी आमी देवाच्यो बसवण्यो आमी परतून आनी परतून
केदाळा आमी उसारता ते दाळा आमचे थंय भावार्थ आमचे थंय काम करता. केदाळा मुसर आमी तोंडान तावन आमच्यो त्यो देवाच्यो बसवण्यो आमकां दिल्ल्यो बसवण्यो आमी उसारना ते दाळा मुसर आमचे थंय काम करना. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाक केदाळा एक कितेंय येता जाल्यार ताका म्हळ्यार सोसूंक जायनातलें वा अनएक्सपेक्टेड कितें येता ते दाळा आमकां तें देवाच्या बसवण्यातावन पयस व्हरूंक प्रयत्न करता. तें जावन आसा बें. केदाळा आमी भियेता ते दाळा आमचे थंय आमी ताका संपूर्ण रितीन आमी घाल जाल्यार आमचे थंय बसवण्यो आसोनी आमकां उतरां गोत्त आसोनी आमी कितेंच फायदो नातले बरी जाता. त्या खातीर आमकां आमी त्या खातीर जोशुआ 1:8 म्हणटा आमी कंटिन्यू आसाचे देवाच्या उतरांचेर धर्मशास्त्राचे वाचतात गे सिस्टर जोशुआ 1:8. ओके ब्रदर. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तांतू बरयला तें तुवें जत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेदना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कित्याक आमकां कितेंय अडकळी येतात देवाच्या सांगातपणांत जियोंक म्हळ्यार आमी एग्जाम्पल आतां सांगले बरी आमकां फियर म्हळ्यार बें. केदाळा आमकां बें येता आमकां थंय समस्या येतात आनी आमी संवसारी रितीन सोल्युशन करूंक आमी बैसरता. त्या खातीर आमकां आमी जोशुआ 1:8 क्लियरली म्हणटा आमकां धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. कंटिन्युअस तूं ताचेर राव. तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ध्यान कर. केदाळा आमी तें देवाची उतरां आमी बसवण्यो केदाळा आमी ध्यान करता. ध्यान करचें म्हळ्यार आमचे थंय कंटिन्युअस तें आमी उसार नासचे ना जाल्यार आमी थोडे फावटी आमी ते देवाचे उतार आमी उसारन थोड्या टायमार आमी तांगसाकी वेता तेंत देवाच्या उतराचेर आनी केदाळा ते आमकां ते आमचे मन जावं पुरो आनी कितेंय म्हळ्यार आमी आत्म्या वरवीं मात्र आमच्या कुडीन कंट्रोल करूंक जाता. केदाळा आमचें मन आमचे हातोटींत भायर आसा ते दाळा तें संवसारी रिती प्रमाणे काम करता. त्या खातीर आमचें ध्यान केन्नाय देवाच्या उतरांचेर आसाचे आनी दीस आनी रात आमकां केदाळा वेळ मेळटा वा केदाळा आमी समस्ये हे आसा ते दाळा मात्र न्हय आमी कंटिन्युअस आसाचे. आमकां उसारूंक आमकां कांय व्हडले कश्ट करीचे म्हणून ना. आमी आतां ट्रॅव्हल करतना जाल्यार आमी खंय वेतना जाल्यार आमी ते उसारूंक जाता. आमकां कांय कोण काले म्हणटा गी कितें म्हणटा गी ते आमकां गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणा सोबें जियेता देवा सोबें जियेता. वी आर रायटियसनेस ऑफ द गॉड वयगी. त्या खातीर आमी देवा सोबें जिवचे मनशांक आमकां संवसाराचे रिती आमकां गरज नात. संवसारांत आमी जियेचे जाल्यार आमकां देव संपूर्ण रितीन आमकां केदाळाय देव आमकां पवित्रत्वाच्या मजतीन आमकां कितें जाय तें आमकां तो फावो करता. त्या खातीर आमी केदाळाय देवाच्या उतरांचें ध्यान करीचे ताचे वयर आमचें चिंता पडटायचे. तेन्ना
आणि तशेंच कितें आमकां कितें आसा आमचे मिनिस्ट्रीत आसा आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवचें आणि देवाच्या जिजून कितें केलां आमचे पसत देवान कितें केलां ते आमी हेरांक वांटीचे आमी हेरांक सांगाचे हे आमचें काम करीचे पूण आमी थोडे फावटी काल जाता आमकां तो आमी ताका सांगतना कितें तो काल करता की ते ये म्हणून आमी चिंता काय आमी भियेचे म्हणून ना कोणायकी आमी देवाचें उतर दिवंक जाता आमी तांचे कडेन वचून तूं देवाचें उतर दी आमी तांचे कडेन इल्ल्या मोगान उलोवन तांकां अशें अशें सांगता देवाचें उतर म्हणून सांगल्यार आयकतात आमी दिता इवन आमी कितले जाणांक क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्यांक आमी मस्तू जाणांक देवाचें उतर दिता ते जाल्यार ते बऱ्या रितीन आयकतात म्हाका एक एग्जाम्पल उगडास आसा आमी आमच्या नेबरांत एक ती क्रिस्तांव न्हय आशिल्लीं ती मनशां ती तांकां मस्तू समस्या आशिल्ले त्या वेळार आमी तांकां आमचो तो व्हायट बूक आमी व्हायट बूक मागण्याचो बूक म्हणून हांव तो कन्फेशन बूक आमी त्या खातीर तो आमी बूक तांकां दिलो कन्नडांत आनी तांकां आमी दिल्ले कुडले तांच्या मतीक पयिल्लें कितें तांकां एक हे आयलें म्हळ्यार तांकां सांगता काय एक आवाज भियेनाका म्हणून देवाचें काम आमी कितें इल्लें केल्यार आमी बेजीक आमी कितें करचें आसा तें आमी केल्यार ताचे उपरांत तो देवच तें काम संपूर्णायक पावयता त्या खातीर आमी तातूंत कांय आमी भियेचे म्हणून ना आमचें कामच तें त्या खातीर आमकां हर एक संगतींत देवाचें प्रोटेक्शन आसा हांव जावन आसा डाल म्हणटा देव त्या खातीर आमचें काम आमी तें करूंक आसा आमी संवसारांत आयल्या जाल्यार संवसाराचें आमचें थंय देवाचें योजन आसा तें योजन आमी जिजून कशें संपूर्ण केलें तशेंच आमकांय तेंच आमी करूंक आसा प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड Praise the Lord, brother. 13 कड्या पंच ब्रदर Hebrew 6:13 येस ब्रदर ओके वाचतात सिस्टर देवान अब्राहमाक बासवणी केली तेदना आपणा प्रास वड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुजी एक अगणित संतत करतलो प्रेज गॉड प्रेज गॉड देवान अब्राहमाक बसवणी केली तेदना आपणा प्रास वड दुसरो कोणूय ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सपूत घालो आनी म्हळें खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो हांगा भरतलो म्हणून कितें म्हळां प्रेज गॉड प्रेज गॉड कोणी उलयना Praise God, brother. हांगा भरतलो म्हळां ते ताका बासवणी दिल्ली न्ही ब्रदर तेन्ना वय बसवणी दिल्ली वय पूण भरतलो म्हळां पयलें कशें म्हणलें तो नियम शास्त्राकाल आसुल्लो वैगी तो नियम शास्त्राकाल आसुल्लो पूण केदाळा तो नियम शास्त्राकाल आसुल्लो त्या दाळा ताका बसवणी दिल्ली
त्या खातीर नियमशास्त्राचे वरणी देवान केदाळा ती बसवणी अब्रामा बसवणी केली तेन्ना आपणा चड दुसरो कोणी ना म्हळ्यार थंय देव तो सगळ्या संवसाराचो रचणार ताचे वयर कोणी ना हांवूच देव म्हणटा वैगी सर्वेस्पर हय वयर कोणी ना म्हणटा तो क्लियर सांगता देखून आपल्याच नावान ताणे वो सपूत घालो ताच्याच नावान आणि खरेंच हांव तुका आशिर्वादांनी भरतलो कित्याक म्हळ्यार थंय खरेंच म्हणून घाला इज ट्रुली तातूं डाऊट ना पूण केदाळा तूं मुजे सोमे रावाचे भावार्थान तुवें पातयो नितीवंतपण तुवें जोडले कुडले तुका हे सर्व भरतलो म्हणटा तो आणि तुजी एक अगणित संतत करतलो म्हणटा आशिर्वादांनी भरतलो आणि तुजी एक अगणित संतत करतलो म्हणटा प्रेज गॉड प्रेज प्रेज गॉड कित्याक म्हळ्यार केदाळा तो नियमशास्त्राकाल आसुल्लो वैगी नियमशास्त्राकाल आसुल्लो केदाळा ती ताका बसवणी दिल्ली पूण ताच्या भावार्था वरवीं केदाळा तो सत मानता केदाळा ती ताचे थंय मॅनिफेस्ट जाता त्या खातीर प्रत्येक ताका डाऊट येनातल्या खातीर तो ताच्या देवाच्या आपल्याच नांवान ताणें तो सापूत घालो थंय डाऊट कित्याक म्हळ्यार केदाळे आमी एक टिचिंगार सांगचे आसा भावार्थाक डाऊट तू एक दुस्मान म्हणून केदाळा मनीस पळया तुमी खंयचें काम करतना तुमकां एक तुमी भावार्थांत येता म्हणून सांगतात पूण तुमच्या मदें मदें तुमच्या आमच्या सकाळांक आमकां एक एक नकारात्मक थॉट येतात केदाळा आमचे थंय ते नकारात्मक थॉट येवन आमी ते त्या नकारात्मक थॉटा बरी आमी ताका काम करूंक परमिशन दिल्यार आमचे थंय कितें देवान आमकां आशिर्वादां आनी कितें आसा पळय ते आमचे थंय काम करना पळया केदाळे पळया हे हर एकल्याक जाता कितेंय कांय बरें काम करूंक तुमी बैसरतात नाजाल्यार कितेंय रिस्की काम करूंक तुमी बैसरतात केदाळा तुमकां तशेंच नकारात्मक चिंतना येतात की ना आयल्यान गी तुमकां येतात ब्रदर त्या खातीरच आमी केदाळा आमी भावार्थान आमी ते नकारात्मक चिंतपाक भायर घालता केदाळा आमी देवाच्यो बसवण्यो आमी उसारता कंटिन्युअसली त्या खातीर म्हणटा जोशुआ 1:8 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत कितें बरयलां तें सत्रायेन पळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी जैत लाभतलें केदाळा आमी तें कंटिन्युअस तें आमी उसारता आनी तें आमी उसारले वरवीं आमचें केदाळा आमी तें उसारले केदाळ आमचें थंय कालें जाता उसारले थंय आमचें थंय कालें जाता उसारले थंय आमचें थंय कालें जाता कोणी सांगना भावार्थ वाडता की ना भावार्थ उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जाल्या उपरांत आमी संपूर्ण केदाळा आमी जैत जोडता तीच घडी आमची
केदाळ आम्ही ते नकारात्मक चिंतना वयर आमचे चिंता पाठयता प्रत्येक तेदाळ आमकां मेळचे जैती आमी त्या टायमार वगडायता तेचो वेळ आमकां आमी तांतूं रावल्यार आमकां थंय जैत मेळटा. आमी ती घडी आमी सोडल्यार आमकां थंय आमकां जैताच्या बदलाक आमी नकारात्मक वचून आमकां सोलवणी मेळटा. आमकां मुस्तुबटी जाता तें कसली मेजर डिसिशन आमी कान घेवंक येताना आमकां तशेंच नकारात्मक संगती आमकां हॉन्ट करतात. आमच्या घडये घडये मतीक तेंत येता. पूण देवाची बसवणी घाले म्हणटा जेजूच्या गया वरवीं तूं गुण जालाय. पूण आमकां काले म्हणटा हे म्हाका दिसता न्ही, हे म्हाका दुखता न्ही, हे म्हाका जाता न्ही. वैगी जाता की ना आमकां? जाता. प्रेज गॉड. त्या खातीरच आमी केदाळा देवाच्या बसवण्या वरवीं आमी आमकां जैत जोडूंक जाता. त्या खातीर केदाळाय आमी जोशुआ 1:8 सांगले बरी कंटिन्युअस आमी देवाच्या उतरान आमी आसाचे आनी ते उसारण ताचे प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां खंडीत जैत आसा. प्रेज गॉड. Praise the Lord. आता मार्क 11:23 काडया आमी. ओके. 23-24. वाजू ब्रदर. वाचा सिस्टर. खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणे कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत्मानीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरीच जातलें. प्रेज गॉड. पळय हांगा क्लियर सांगता खरेंच एकदम पॉवरफुल दिता तो. खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणे ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना. पळया हांगा क्लियर कळटा आमकां आमच्या जिवनांत ती यंत जाता. आमकां केदाळा ते थॉट्स येतात आमकां त्या क्रिटिकल सिच्युएशना टायमार आनी आमकां ते जैत मेळोंक म्हणून आसा त्या टायमार आमकां दुबाव आमच्या मतीन स्टार्ट जाता. आमकां देवान उलोवंक अधिकार दिला. त्या खातीर आमकां ते उलोवंक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवच्या बदलाक आमी कितें आमी आमच्या मतीन कितें डाऊट येता ते देवाच्या उतरांच्या विरोध कितें आमचे थॉट्स येतात त्या प्रमाणे आमी करूंक गेल्यार आमकां देवाच्यो बसवण्यो जायनात म्हणून हांगा क्लियर आसा. दर्यांत वचून पड म्हणून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपलें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत्मानीत जाल्यार तें ताणें सांगले बरीत जाता. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमी केदाळाय दुबाव म्हणलें आसूं नजो. आमकां दुबाव आसले कुडले आमचे थंय कितेंच जायना. त्या खातीर फर्स्ट ऑफ ऑल आमी संपूर्ण रितीन देवाच्या बसवण्या वयर आमचें जिवीत मांडून हाडिचें. आमी केदाळा मुसर आमचें जिवीत मांडून हाडिना आनी आमी त्या बसवण्या वयर आमी थीर रावना तेदाळा मुसर आमच्या जिवितांत बदलाव येना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके टाइम जालो गे सिस्टर. वय ब्रदर. ओके Praise God. प्रेज फाल्यां गॉड. कंटिन्यू करया. ओके कोणायके कांय इसारूंक डाऊट आसा की कांय?
उलोवंक आसा गे कोणायकी? वय उलोवंक आसल्यार उलया. हांव पयले ब्रदर आविलाक हांव थँक्स म्हणटा. ओके. जॉईन जावन आमकां स्क्रीन करन आसा, स्क्रीन शेअर करन आसा. प्रेज गॉड. ब्रदर आविल प्रेज तुमकां गॉड. थँक्स. प्रेज गॉड ब्रदर. म्हाका एक क्लॅरिफिकेशन जाय आसलें. हॅलो. सांगा. हां पळय अब्रामाक आशिर्वादांनी भरतलो म्हणला न्हू त्या जाग्यार. पळय पळय तर देवाच्या उतरा प्रमाणे नियमशास्त्र मैजे मरी फाद आयले न्हू आमकां. वय करेक्ट ब्रदर. पूण ताचे पयले घालले तर तरी पयले नियम आसले न्ही ब्रदर, ते पूण ताचे आमकां खंय मेळना. पूण जाल्यार कितें म्हणी नियम आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमचे कालें देवान थोडी नियमां अशीं घाल्लीं आसात. कितें तूं तुज्या पातकाक कशें तूं बारीकपण दिताय? बलयो भेटयचे, वेदीर बलयो भेटयचे, ताचे रक्त तशें पुरो आसलें जानवराचें आनी ते पुरो रक्त त्या टायमार नियम ती नियमा प्रमाणेच आसले न्ही ब्रदर. ओके. आं वय गे वय बल्ली भेटयताली पयल्याच्या पय- काळार. सर काय नातलें न्ही. जेजू क्रिस्त आयल्या उपरांत ताच्या मरणा उपरांत मात्र आमकां ताणें संपूर्ण रितीन केदाळ ताणें कुर्सार ताणें ताकाच भेटयलो आमचे खातीर. ताचे उपरांत संपूर्ण रितीन नव्या रीत आनी वय 140 देतो म्हणटाले नियमशास्त्र मैजे मरी फाद आयले. सतानी करपा जेजू क्रिस्ता मरी फाद आयले म्हणून. पूण ताचे पयले नियम आसात न्ही. पळय आसूं पळय. पूण ताचो उल्लेख ना. पूण आमकां केदाळ त्यो वेदी बांदून बलयो आनी भेटयच्यो तेय ते नियमा प्रमाणेच न्ही ब्रदर. ओके. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज. ब्रदर ब्रदर कळ्ळें म्हाका की एक prayer क्वेश्चन. ब्रदर? या सांग. हां क्वेश्चन विचारा कोणाक आसा जाल्यार. नियमशास्त्र आणि धर्मशास्त्र किती डिफरन्स? धर्मशास्त्र म्हळ्यार हें संपूर्ण बूक आमचो पवित्र पुस्तकाक धर्मशास्त्र म्हणचें. ओके. वय नियमशास्त्र म्हळ्यार जेजू येवच्या पयलें कितें आसलें तें पुरो नियम कायदे लॉस म्हणटात. आतां आमकां देवान जेजू आयल्या उपरांत कालें म्हणलें. जेजू आयल्या उपरांत खंयचे नियम दिल्ले? जेजू आयले उपरांत जेजू आयल्या उपरांत आमकां उपदेश दिल्ले की. जेजून 2 उपदेश हय दिल्ले. हय सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेश्वरा देवाचो मोग कर. कर. तशेंच तूं जो केल्ल्या प्रमाणे पेल्याचो मोग कर. आनी तूं संपूर्ण नियमशास्त्र बांदून हाडला. पूण त्या म्हणलें हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना, हांव नियमशास्त्र पूर्ण करूंक आयिल्लो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. आता आम्ही धर्मशास्त्र म्हणल्यार वर्ड ऑफ गॉड म्हणून घेवेत. धर्मशास्त्र म्हणल्यार ऑफ गॉड. त्या खातीर म्हणटा न्ही जोशुआ 1:8 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक त्या वंटाचेर दवर. म्हाका ते कन्फ्यूज जाले नियमशास्त्र आणि धर्मशास्त्र. कित्याक म्हळ्यार हांव गलातकारांक बरयल्ले पत्र चॅप्टर 3 वाचते आसले. थंय बी नियमशास्त्रा विशयांत आसा. वस्तू तेंच शिकयला नियमशास्त्रा विशयान तांतूच आसा. हय ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी कोणी थँक्स गिविंग प्रेयर करया मागीर एंड करना. फाल्यां आमी कंटिन्यू करया. प्रेज गॉड सिस्टर. थँक्स गिविंग. फाल्यां सेम टायमार आसा. तुमी जॉईन जावयात. ओके. प्रेयर कर ब्रदर. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा आमी तुजे समोर तुजे संगातपणांत आमकां
हाडल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तूं कितें सांगूंक आशिल्लोय आनी तुवें कितें सांगूंक आसलें तें आमकां तुवें सांगलें बापा तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, तुजें तावन सबार आमकां ल्हानांक तुवें सबार गूट तुवें उगडापय केले बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आमकां सर्वांक तुवें सांगात हाडलें. सो तेंपा उपरांत आमी झूम मिटींग अटेंड करूंक आमकां अवकाश लाभलो. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें प्रत्येक तुवें सांगात हाडलें ह्या झुमा वरवीं. बापा, हें बापा आमचें तावन जाल्लें कार्य न्हय बापा, हें तुजें तावन जाल्लें. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हाचे तावन सबारांक कितें देवाची वळख, जाणवाय, समजोनी आनी कितें उगडापण आसा बापा तें सर्व तुजी मांडावळ बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे झूम मिटींग मंडे आणि ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिसांचे हे झूम मिटींग आसा. सदां हेंच सेम टायमिंग. तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन जावचे. एरांकी हे लिंक तुम्ही दिया. म्हळ्यार फ्रायडे आमची रिट्रेट असता 1 डे. त्या देखून आम्ही थर्सडे मसोरी हे करता. तुमचे टेस्टमनीस आनी एवी येता. तुम्ही तुमचे कालेपणी क्वेश्चन्स असल्यार वा प्रेयर रिक्वेस्ट असल्यार तुम्ही हांगासर उलोवंक तुमकां सगळ्यांक अवकाश आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी हालेलुया. टेस्टमनी असल्यारय सांगेत. वय वय वय. इल्ले बेगीनच तुम्ही जॉईन जावन टेस्टमनी तुम्ही सांगेत. ओके. प्रेज गॉड. Praise थँक्यू. God. Thank you, brother. थँक्यू. Thank you, sister. Bye. Blessed night. बाय.